तो बॅनर मारलेलो मिलादा लागून ते कोणी येऊन बरोबर पण खबर ना बॅनर भिजून गेलो अशेंच तेन्ना लास्ट मंथ अशेंच घटना जाली तेन्ना गणेश चतुर्थीचो दिवाळीचो कितें तेव्हा बॅनर मारलो तेन्ना एक गोंयची गोरवां खबर ना आमकां तेन्ना सुद्धा बॅनर अशेंच पिंजपाचे अशेंच चालू आसा हावसिंग बोर्ड म्हणल्यार एक बॅनराचो खेळ जाला ते दुसरे धर्माचो अशेंच करून एक दुसऱ्याचो बॅनर पिजत आसा आनी एकामेका आमकां हिंदू आनी मुस्लिमांक एक युनिटी आसा पळय ती डिवायड करूंक चित्ता आमच्या लोकांक आमी एक कितें जालां पळय आमकां कोणा एक धर्माचें की हें ना आमकां आमगे ते कितें जालां पळय मातशें कितें तरी पुलिसांनी एक्शन घेवचें आनी अशेंच केन्ना परत जावचें न्हू म्हणून पुलिसान आमचो एक विश्वास दिवपाक जाय। नाव कितें तुजें? मोहम्मद शाबाज। आयज रुमडामोळच्या गांवांत एक ईद मिलादाक बॅनर लायिल्लो 5 सप्टेंबराक आनी तो बॅनर काल रातचो जेन्ना आमचे भाव येताले तेन्ना तेमी पळयलो की हो बॅनर दोनी वाटेच्यान पिनून गेल्लो वयर म्हळ्यार अशें दिसता की मुद्दम कोणी पिनला असो आनी हांगा रुमडामोळान सगळे सण एक बरोबर एक वाटेन मनयतात अशें ना की हिंदू सेपरेट मुस्लीम सेपरेट क्रिश्चन सेपरेट पूण आतां अशी परिस्थिती जाला की हें जें चल्लां तें अशें दिसता खंय तरी रुमडामोळच्या गांवांत डिफरंट रिलिजना मदीं हेट्रेड क्रिएट करपा खातीर केला। समज तुमकां बॅनर पिनून गांवची वाट लावपाची आसा गांवच्या एकवटाची वाट लावपाक आसा जाल्यार असले इलेक्शन मॅन्डेट करनाकात किंवा असलो इलेक्शन एजेंडा करनाकात कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना कसलें इलेक्शन येता तेन्ना तेन्ना रिलिजियस हेट्रेड क्रिएट केल्ली गेली आसा। केन्ना काय तुम्ही पळोवपाक वता की जेन्ना MLA इलेक्शन पावता तेन्ना हिंदू मुस्लीम जेन्ना ZP इलेक्शन येता तेन्ना हिंदू मुस्लीम जेन्ना पंचायत इलेक्शन येता तेन्ना हिंदू मुस्लीम आनी आतां जेन्ना डिक्लेअर केला की ZP इलेक्शन लागीं आसा तेन्ना काल खंय तरी कोण तरी येवन हो बॅनर पिनून वता फाल्यां अशें जातलें की आयज आमच्या मुस्लीम भावांनी जो बॅनर लायिल्लो जे काडपाचे आशिल्ले ते ह्या दिसान तो बॅनर पिनला सो तेंच्या मनान खंय तरी दुबाव निर्माण करून खंय तरी इलेक्शन एजेंडा करपाची तयारी आसा फाल्यां अशेंच करून खंयचे तरी आमचे हिंदू भावाचो बॅनर पिनपाची ट्राय करतले सो इनडायरेक्टली ते हिंदू मुस्लिमां मदीं हेट्रेड क्रिएट करून इलेक्शन डिवायड एंड रूल पॉलिसी करपाची सोदतात। सो हांव मागता आतां आमी वचून PIक मेळटले आनी PI कडेन मागता जाता इतके बेगीन असले लोक जे आसा ते हांगचे आसूं किंवा भायले आसूं जे ही हेट्रेड करपाक सोदता तांकां बेगींतले बेगीन अरेस्ट करचें कित्याक आयज हांव एक हिंदू भाव जावन सांगता की आमच्या हिंदू धर्मान कोणाचे विरुद्ध वचपाक सांगू ना किंवा मुसलमान धर्मान सांगू ना की बाबा कोणाचे विरुद्ध वच म्हणून आयज येवन खंयचे देवाचो बॅनर पिनता फाल्यां आनी खंयचे बॅनर पिनतले फाल्यां क्रिसमसाचे बॅनर पिनतले फाल्यां चवथीचे बॅनर पिनतले म्हळ्यार बॅनर पिनून तुमी हेट्रेड क्रिएट करपाचे असले राजकारणच नाका। आयज म्हाका एक सांग ह्या बॅनराचो त्रास कोणा जातालो एक समज कोणाकय त्रास जातालो एक रिटर्न एप्लिकेशन बरया पोलीस स्टेशनान दिया पंचायतीन दिया मस्जिदान दिया ते काडटा आशिल्ले येवन समज तुमकां बॅनर पिनपाचोच आशिल्लो जाल्यार हे सारकें न्ही हे खंय तरी हेट्रेड क्रिएट करपाचें काम चल्लां समज आरे इलेक्शनाचे एजेंडा लडपाचोच आसा जाल्यार रस्त्याचे लढा हे रस्ते पाड जाला तेजेर लढा लायटीच्या हेजेर लढा हे बॅनर पिनून कोणाचो बॅनर लावन आनी पिनून हेजेर राजकारण करनाकात। CCTV चेक केल्या ना आतां करतले आतां PIक मेळटले PIक मेळून कितें सांगतले जे कोणें केला ना जे कोणें केला तो कसलो देवचार त्याच्या मनान कसलो देवचार आसा तो पयलो कळपाक जाय कोण तो डायरेक्ट कळटले ना CCTV आतां पळय आमी वचून कोणा कडेन CCTV मागप सारकें न्ही आमकां कायदो हातीन घेवपाचो ना आमी कायदो फॉलो करतले आमी पोलीस स्टेशनार वतले पोलीस स्टेशनार वचून PIक विचारतले बाबा तूं इन्वेस्टिगेट तुम्ही न्ही हांगचे लोकल रेजिडेंट आसा ना हांव कितें म्हणटा हांगा कोणाचे मदीं कोणाचें ना पोलिसाचें काम पोलिसांक करूं दी कायदो पळयतलो आमकां हांगा कायदो घेवन आमी कॅमेरा चेक करतले तेका सोदून हाडटले तेका हें करपाचें आमचें ना हांगा कायदो आसा हांगा पोलीस डिपार्टमेंट आसा आमी फक्त व्हरोन सायबा हें कशें घडलां कित्याक फाल्यां समज आमी ती बुरशीपणां करपाक लागले एंटी एलिमेंट्स करपाक लागले जाल्यार सारकें न्ही हें सो हांव क्लियर कट कितें म्हणटा हेल्प जातले पुलिसांक ना हांव कितें म्हणटा लेट पोलीस ओन्ली कम एंड आस्क फॉर द CCTV कॅमेरा वी डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर इन त्या हें कित्याक फाल्यां कशें जातलें हे पॉलिटिकल एजेंडा परत जातलो सो क्लियर कट हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा हे कोणें केला तेका थापटाया म्हणना हाडून विचारा बाबा हेच्या मनान कितें आसा तें कित्याक थोड्यांक कशें आसता थोडे बेश्टे खास आयज हो दिसलो मरे आयज हें पिनया फाल्यां तें पिनया फाल्यां आतां एक सांग म्हाका हांगा हो मुखार आनी दिवाळेचो बॅनर आसा फाल्यां कोणें येवन पिनलो थंय बोवाळ चालू फाल्यां हांगा पिनलो हांगा बोवाळ चालू म्हणल्यार रुमडामोळच्या गांवांत डेव्हलपमेंट सोडून फक्त हिंदू मुस्लीम दंगाच करपाचो काय हिंदू मुस्लीम एजिटेशन करून हेट्रेडच क्लियर करपाचे म्हणल्यार जे मेन मुद्दे आसा रुमडामोळच्या गांवाचे तांकां सायडलायन करून तुमी हिंदू मुस्लीम भाव झगडत रावा हो धंदो सो हांव क्लियर असले धंदे करपाचे जाल्यार आमकां मतांच मारपाचें आनी आमकां राजकारणूय करपाचें ना।